तुमकां इतल्या दिसांनी म्हयनो जावन डिस्क्रिपन्सी येयला म्हणून. ओके, आता इश्यू केली तुका कितें इशू जालो पोलिसांनी सांगतो. पोलिसांन सांग. पळय 15 एप्रिलाक हांवें हांगा इन्कम हाडून दिली हांगा बरोबर. आतां गृह आधाराक सगळ्याच दिला न्हू, 30 तारखेक लास्ट डेट इश्यू करपाचो. सो हांगासर हाडून दिली. तिणी म्हटलें 8 दिसांनी येया म्हणून म्हाका. सो हांव 8 दिसांनी येयलें. हांव येवंक ना, हांव पावोंक ना. सो म्हजो पापा येयलो. तो हांगासर ताका मागीर सरपंच मेळ्ळो. तेणें कितें सांगलें सरपंचान, कित्याक येना रे तूं? तेणें सांगलें इन्कम. तुजी इन्कम रेडी आसा मरे. जाल्यार ती थंय सांगता, थंय स्टाफ सांगता ना तुजी इन्कम सरपंचा कडेन आहा. तो म्हणटा आपूण एक कॅबिनानसून त्या कॅबिनान बसलो. तो म्हणटा आपूण बसलो आनी गेलो म्हणटा. आनी मागीर हो सरपंच हो म्हाजो पापा गेला तो पयल्यान सरपंच भायर येवन सांगता खंय तांकां ना तुमी ताका सांग आपल्याच्या फुड्यान उलोवपाक यो म्हणून. जेन्ना तो मनीस तुमच्या फुड्यान आसा तेन्ना तुजे कडेन उलोवपाक जायना. तो वयतकीर तूं कित्याक सांगता ताका उलोवपाक जाय म्हणून. दुसऱ्या दिसा भयण येयली. भयणीन सांगलें ताका सरपंच 11:30 येतलो, 11:30 यो म्हणून. तो परत 12 सुमार येयलो हांगासर. 12 ते 1 बसलो तो हांगासर. खंय सरपंचूच ना. तिसऱ्या दिसा परत येयलो, परत येवन बसलो हांगासर 2 वरां सुमार. सरपंचूच ना. एक दीस आख्खो दिसभर म्हाजो घोव बसलो येवन हांगासर. तांकां स्टाफाक विचारलें सरपंच खंय, हांव खबर ना म्हणटा ती. सरपंच ना जाल्यार डेप्युटी सरपंचाक तरी आसपाक जाय मरे हांगा. तोवूय आसना, तिवूय ना, डेप्युटी सरपंचूय ना. लोकांनी करपाचें कितें हांगा? टायम वेस्ट करपाचें हांगा सदांच रावण. तो बेकार न्हू. ताका ते महिला मंडळाच्या वांगडा फुलां मारूंक भोंवूंक जाय आनी कसलें कितें करून भोंवपाक जाय न्हू. आमी बेकार ना, आमकां पोट धंदो आहा, आमकां कामाक वचपाक जाय. आनी मागीर व्हिडिओ कंप्लेन केली. व्हिडिओ कंप्लेन करून सीसी केली तांकां मुद्दम कळपाक जाय म्हणून हांवें. व्हिडिओन डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक मेल केली, कंप्लेन घातली आनी तितून 3 जाणांची नांवां आसलेली. 3 जाणांची आनी एकट्याच्यान तिका आनी म्हयनो मायज काडलो थंय दिवपाक. तिणी मार्चान कोण एप्लाय केली बाबडे. आनी तुमचे कोण मनीस आसा पळय तांकां तुमी एनवॉलपान घालून घरा पावयता इन्कम सर्टिफिकेटी. आनी इंदिरा नगराचे कोण लोक आहा पळय तांकां 2 दिसांनी तुमी इश्यू करता आनी आमकां तुमी एक म्हयनो काडटा दिवपाक. तुजेच वोटा तुकाच आमी आमच्याच लोकांनी तुका वोट मारून हाडला. इंदिरा नगराच्या लोकांनी वोट मारून हाडूंक ना. आनी काल म्हाका सांगता डिस्क्रिपन्सी येयली. डिस्क्रिपन्सी कसली डिस्क्रिपन्सी आसता इन्कम सर्टिफिकेटीक? म्हाज्या फाटल्यान कोणे लोकांनी हांगासर इन्कम दिल्ली पळय हांगा इन्वर्ट केल्ली पळय तांकां इश्यू करून तेंच्यांनी ऑलरेडी सबमीट केली. आनी हांव आसा अजुनी हांगासर. कितल्या लोकांचे आतां इन्कम सर्टिफिकेट जायत्या लोकांचे आसतले हांगा. म्हाका दिसता 50 तरी लोक आसतलो हांगा. आनी तेज्याक पयलीं हांवें मागीर कोणाक विचारलें बायलांक. ती म्हणटा आमकां 15 दीस काडले, 20 दीस काडले, 25 दीस काडले म्हणटा. गेल्ले फावटी म्हणटा आमची ना सरपंचा कडेन आतां म्हाका दिसता त्या सरपंचाक 1,500 येता पळय बायलांक तो सगळ्या सरपंचाकूच जाय आसतलो. आख्या चिमलाचो 1,500 म्हणल्यार तो चड एमावंट जालो न्हू. तेच तर आतां ताका सांगलेलें न्हू हांगा कसले बॅग बीन दिता म्हणून. आत्तां धांवत येतलो आसलो तो. आतां ताका हें ना. मॅडम चडशे लोक जे युनिटी मॉलाक ते बसलेले पळय तेच लोक दिश्टी पडटा. तांकांच मातशें तांकांच टार्गेट केला तेणें. कित्याक हो करता मरे पापा. म्हणजे तो कितें म्हणटा आपूण पळय खंयच्या वांकड्या रस्त्यान वयता न्हू त्या रस्त्यान आमी या म्हणटा तो कळ्ळें. म्हणून त्या खातीर पळय तो हे पळय आमकां लवयता पळय हांगासर. कसले रिवेंज घेता तूं? तुजी ड्युटी सायन मारपाची. तूं सायन मार आनी हें कर. आनी जे तूं खंयसर इलिगलिटी करतलो थंय आमी सदांच फुडें आसतलीं. अशें चिंतनाका की आमी तुज्या बरोबर आसतलीं म्हणून. पळय आमी परत सांगता ही जी विलेज पंचायत चिमला आसा ती विलेज पंचायत बीजेपी म्हणून आसा. आनी हे फक्त जी ही 3 जाणांचीच दरेकरान जी कंप्लेन केली 3 जाणांचीच नांवां. अशें कितलेशे आमकां लोक सांगता की इन्कम सर्टिफिकेट ह्या पंचायतीन पेंडींग धरता. तुमकां खबर आसा गृह आधाराक लागून 30 काय 31 मे लास्ट डेट दिला रिन्युअल करपाक आनी इन्कम सर्टिफिकेट जाय पडटा. आतां रूल जे कायदो कितें म्हणटा की टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस अंडर त्याच्या अंडर 7 दिसा भितर तुका मिनिमम मॅक्झिमम 7 दीस त्याच्या भितर तुका दिवपाक जाय. मात हेच्या पयलीं ती आमकां जी पंचायत दिताली जे आदले आमी सेक्रेटरीज पयला सरपंच पयला 2-2 दिसांनी 3-3 दिसांनी ते एप्लिकेशन येताना दिताले. आतां हो नवो कायदो येयला की सरपंचान काडला पळय की जो मनीस कोण अप्लाय करता तो आपल्या फुड्यान येवपाक जाय, डिस्कशन करपाक जाय खूब अगोद आनी मागीर ताका कन्विन्स करपाक जाय. कितें भितर डिस्कशन जालें तें आमकां खबर ना. शुक्रारा अनेक असोच इन्सिडंट जालो. अनेक तो भुरगो येयलो, आमी कंप्लेनी केली. तेजी मागीर इन्कम सर्टिफिकेट दिना म्हणून ते 1 म्हयनो सुमार सायन मारून 7 सुमार घरा व्हरून दिला. तेणी तितून आमकां सांगलें की आपण जर इन्कम सर्टिफिकेट दिना पंचायत आपण बंद करता म्हणून.
आणि काल रेगनान सेक्रेटरीक सांगला आणि सगळ्यांक सांगलेले की आपण म्हाका जर तुम्ही दिनात फाल्याच्या काळा भितर आपण कितें एक्शन घेतले म्हणून त्यांनी आयज सकाळी 9:30च्यान पंचायत बंद करून दवरलेली. पंचायतीत बंद करून दिली. मागीर ओपन करना म्हणून पोलीस येयले, व्हिडिओन इंटरफियर केले, आम्ही व्हिडिओ कंप्लेंट केले. व्हिडिओच्या उतराचेर आम्ही पंचायत ओपन करून दिला आणि व्हिडिओन सांगला की आमकां सर्टिफिकेट दितले म्हणून. आता हे सरपंच जेन्ना विलेज पंचायत आहा जाल्यार व्हिडिओची आयकची कित्याक पडटा आमकां? व्हिडिओ हांगा बसपाचें अशें जालें ना. व्हिडिओ तो सगळं डिसायड करता जाल्यार पावर सगळं व्हिडिओक दिवपाचें, काडपाचे पंचायतीचे पावर आनी तेंकां दिवपाचें. सो अशी नाटकां हांगसर चलता. आमची अजून जी ग्रामसभा जाल्ली एप्रिलाची ग्रामसभा, सगळ्यो पंचायती एप्रिलाची ग्रामसभा घेवन जाल्यो. मागीर फुडल्या म्हयन्यात मेन ग्रामसभा, ती अजून ग्रामसभा काडटा म्हटल्यार अजून ग्रामसभा काडूंक ना. असली आमची पंचायत आमचे कडेन फकाणां करता. तेका फक्त वयता वयता ते इंदिरानगरच्या गार्बेजूच दिसता एकूच. थंय कदंबा प्लॅटार वयर साईबाबा देवळा कडेन फूल, थंयसर आमची चिंबरकर फूल गार्बेज आसा. थंय हिंगासर आसा इलेक्ट्रिक खांब्याकडे वर फुटका वयता थंयसून गार्बेज ती गार्बेज दिसना. फक्त हे चल्ला MLA आणि हे बीजेपीचे हे हांगसर चल्ला पळय, त्रिकूट चल्ला पळय, झडपीचे मेवर हो शिमला गांव काबार करपाचो, ही कॉन्स्टिट्युन्सी काबार करपाचे हे षडयंत्र चल्ला. आणि बारीक लोकां तातूंत सारको क्वेश्चन विचारलो की जे मनीस तो अमित शिरवायकर म्हणजे आईने इन्व्हर्ट केले लेटर ती ऍक्टिव्ह आली हांगसर युनिटी मला तरेतरेची प्रोटेस्ट करतात. ते फुडें म्हणटाले रेगना आमचे पयलींच्यान ऍक्टिव्ह असले त्यांची ट्रेंडिंग जाता स्पेसिफिक म्हणजे तो टार्गेट करता अशें आमकां तरी दिसता. आणि जेन्ना अशें टार्गेट हे बीजेपीची पंचायत करतले आमी ओगी रावची ना. एव्हरी स्टेप हे पंचायतीचे हे बीजेपीचे आमी हे कॉन्स्टिट्युशन एक्सपोज करीत आहा आणि हो तेजो भाग आसा. सरपंच तुमकां पडतो पडतो कित्याक त्रास करता तेच हे आमी तेका कितें जाला तेका कितें दिसता आमी ऑपोजिशन तेजे एक्चुअली वी रेगना मागीर हांगा सगळे बसला पळय हे तेजेच वोटर, हे सगळे तेजेच वोटायले जे घोडे पाट आणि शिरेंता पळय दोनूय पाट तेकाच लागता. मात तरी पूण आमकांच त्रास चड करून एसटी लोक हे चडशे हे बारीक लोक तांकां त्रास करता. आणि आमकां खूब कायदे आसा. आमी आतां जर वचून कंप्लेंट करूंक जाता हॅरेसमेंट. तो आतां पप्पा तुम्ही पळयला पप्पाचो पांय पळया पळय एका तो आपय त्याचा पांय चलोंक जाय दोनूय सुजला फुलेला तेका तो हॅरेसमेंट करता. हांगा दीसभर ताका बसयता भितर यो भायर यो म्हणून आमी आयज हिंगा येयल्ले आसा. आणि हे नेक्स्ट स्टेप वचपाचे आहले. आमी ही तयारी सुद्दां करून दवरलेली कितें जर जाता आमी आयज कशेंय करून हे फुडें उडीच ना म्हणून. मात व्हिडिओन सांगून इंटरफियर केला आपूण तुमची सगळी कामां करता, ग्रामसभा घेवपाची ग्रामसभा घेता, स्टॉप नोटीस कितें काडपाची स्टॉप नोटीस काडटा, हे कितें करपाचें सगळें क्लियर करता आणि म्हाज्या डायरेक्शन दिता मेमोरंडम काडटा अशें सांगला. त्रास व करता तो कितलोय त्रास करूं हेज्या पयलीं तो त्रास करतालो. मात आमी फाटीं सरपाचें ना. एव्हरी स्टेप जशें की सांगला एव्हरी स्टेप एव्हरी एक्शन हे जे पंचायतीच्या ही बीजेपी रूल पंचायतीच्या आमी एक्सपोज करीत रावतली. आता आम्ही पळयता की अशें वाटता की तो आपण बीजेपी म्हणटा तो बीजेपी म्हणटा आणि सरकार कितें म्हणटा बीजेपीचो सरकार तुमच्या दारी. पूण हो बीजेपीचो टॅग घेता आनी ताका दिसता की तेजे गॉडफादर सगळे वयर आहा आनी तो आपल्याक जाय तें करून आमकां चिमलच्या लोकांक जे युनिटी मॉल खास करून युनिटी मॉलाक जे हे करताले म्हणजे वापरताले तो तांकां टार्गेट करून करता. कित्याक आमी सगळे ताच्या विरुद्ध वावुरलेले. गांवामध्ये आम्ही अवेअरनेस केले हे केलं अवेअरनेस करून आम्ही तो मुवमेंट चलयल्लो. पण आता कितें करता तो हांगासर सुद्दां जेन्ना कितें व्हडली बिल्डराची बीन कितें फायल येवपाची आहा पळय हे कॅमेरा दिसली पळय हेजे एक्सेस तेज्या मोबायलान आहा. तो कितें करता कोण येयला पळय आतां ती नवीन दिनान तेका ते कॅमेरा भायर एक असो बसयला की तो भितर कोण आहा पळय बॅगा आहा ती गाडी थंय स्कॅन जाता खंय तितून आणि त्या पद्दतीन तो धांवन येता मागीर रोखडोच. कित्याक तेका कळटा हितून 2-3 बॅगा बरी मोठी आहा फायल बरी व्हडली आहा म्हणून तो दुप्प करून रोखडोच येता. आतां तशें जर कोण भायर गाडी येत न्ही तो दुप्प करून 2 मिनटान येतलो. म्हणजे हेका कितें आहा पयशांची भूक लागलेली आहा. तो डेव्हलपमेंट म्हणटा पण 4 वर्साचो जर हेचो निकाल काडीत न्ही आमी जर हेचो असेसमेंट करीत ह्या मनशाचो हेचो वैयक्तीक ग्रोथ शिवाय बाकी काय ना. आज कमीत कमी ज्यो फायली ताणें बिल्डराच्यो केल्ल्या कमीत कमी 5 कोटी 6 कोटी यांच्यांनी उडयले आसतले. आतां आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कितें हे जेन्ना ब्लॅक मनी म्हणटा पळय तर सरकार कितें म्हणटा ब्लॅक मनी 2 लाखाचे वयर डिपॉझीट करून मला एकंदरीत जर यांचो जर काडीत अकाउंट बीन काडीत हे सगळे जे पंच कोण सपोर्ट केल्या पळय जे जमा जी पुंजी जाता पळय त्यांची जर काडीत ती 2 लाखाचे वयरूच 2 लाखाचे वयरूच वर्साची आसतली. कित्याक आनी तो एक्सपेंड आतां कित्याक कोण दिता आसतना ते कॅशूच दिता. करप्शन जें जाता पळय तें कॅशूच जाता. पण हेची
हांव म्हणटा कितें इन्कम टॅक्साची जाणीव कशी येना जो मनीस म्हाका सांग तेजें कांयच ना एक सोसायटी आहा सोसायटी फक्त एक फेर प्रायस शॉप जें आहा आज 3 गाडयो आहा 3 गाडयो आहा 4 फ्लॅटां आहा ताची कितें खंयचो पयसो रे म्हाका सांग पळया पंचायतीन कितें अशें झाड लागलेलें आहा बाबा कितें तुमकां इन्कम कितें येता ते 8,000चे आतां म्हाका दिसता सरकारान 10,000 कितें केलें दिसता ते तेज्या वयर म्हाका दिसना इवन गरीब बायल सारण बीन कोण मारता पळय एका 5-6 हजार आसता ते 6,000 10,000 इवन 20,000 सुद्दां कोणा कडेन गाडयो घेवंक जायना हांव जर प्रूव करूंक शकता ते जायना म्हणून हेंची जर पळय तूं हेंची इस्टेट ही वाडलेली आहा आतां ते सिताकांत म्हणून बार आहल्या पळय ती 3,000 स्क्वेअर मिटर आहली तो आणि तो शंकरान ते प्लॉट करून ते विकल्या ताचे कडेन डील जाला 15,000 विकल्या 25,000 10,000चो गॅप 10,000 इंटू 30 कर 3,000 कर बरो मोठो हे आहा पळय हे धंदे चालले हांच्यानी हांकां खंय म्हणजे तरी हे एडमिनिस्ट्रेशन आहा पळय हे स्वताच्या फायद्याक लागून न्ही स्वताचे फायदे करून घेतले हांच्यानी तो बाबडो तो दामोदर म्हणटा पळय ताणें जे शेरडीड मारला पळय ताणें आपले रिस्क तेजे जे कॅपिटल गेन्स बीन आहा पळय ते सगळे IT रिटर्ना प्रमाणे ते सगळें बोल्लें तेंच्यांनी पण हेंकां जे वयर 10,000 हेंच्यांनी दुसरे पार्टीन जे विकले आहा 10,000 जे कॅश घेतले आहा हेंचो खंय हेंचो इन्कम टॅक्साक तो कोण इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट हेचो ट्रेस काडूंक मेळटलो ते मेळत ना न्ही इवन आतां हे ज्यो व्हडले बिल्डरांच्यो फायलीचे पयशे घेतले आहा हेंचो कितें इन्कम टॅक्साक ट्रॅक मेळटा हेंचो तो मेळत ना न्ही कित्याक तातूंत ते CA बीन अशें तांकां चेकर दाखयता पिक्चर दाखयता म्हणजे शाळेंनी आमकां मास्तर शिकयतालो की बाबा अशें केल्यार अशें जातलें हे प्रश्नाचें उत्तर अशें हांगासर ते CA बरे भाशेन तांचे IT रिटर्न बरे भाशेन फायल करून घेता न्ही कितें हे सापडोंक जाय न्ही आतां इतले 4-4.5 वर्सां शिमोनचो जो ग्रोथ आहा कांयच ना झिरो आहा झिरो ना गटर आमचे अजून पर्यंत साफ जावना पावस तेंकलो ना झाडां आमची कटींग जाल्ली कांयच जावना ग्रोथ म्हणजे त्या बाबतीत तर अजून काय ना बिलां बीन तातली बिलां कितली येयली आसता बी आनी ती पास जाले कोण जाणा 4 लाख तुमचे हेजे गार्बेजीचे 4 लाख मंथली बील वता मंथली बील हांगसरल्यान हे वता गार्बेज कलेक्शनाचे तेजो 4 लाखा प्रमाणे कोणी म्हणटलो बाबा ते कलेक्शन जावंक जाय म्हणून वयता ते गार्बेजचोच इशू कितें प्लॅनिंग काय ना आनी तशेंच हितून कशें आहा ते हावस टॅक्सांनी डिस्टर्बन्सी आहा एकल्याचे 2-3 जाणांचे कशें 5-5 मजले आहा टॅक्स भरता फक्त 60 रुपया हे कितें 60 रुपया टॅक्स भरप हांव ते असेसमेंट करप न्ही ते असेसमेंट करप ते जवळ जवळ 2-3 हजार एकाचे जर जाले तर 100 हेजे 20,000 जाले मरे पण ते पयशे खंय वतात तर ते कोण गाडो म्हणून घालता आनी गाडो म्हणून घालता थंय तो आतां 8x4 तो घर बांदता ते तो चलता ते ना 12-1 पर्यंत चलता तेजेर कंप्लेन दिल्या तेजेर कांय एक्शन जायना म्हणजे कशें अशें धरचें पडलें की ताजो सुद्दां तुमकां हफ्तो येता कसो न्हू आनी कोणाचे 100 फीट बांयक आतां बिल्डींग जेन्ना बांदता पळय तेजे 15 मिटर म्हणटा आनी गाडो कोण घालता हे कुशीक तो गाड्यान हॉटेल बांदूंक दिलां तातूंत ताका 1 मिटराच्या अंतराचेर बांयचे सार्वजनीक बांयचे वचून 100 फीट बांदलेले आहा ताचेर कांय कारवाई जायना इतली सगळी हे ह्या हेतून एडमिनिस्ट्रेशन इतली सारखी बुरशेपणां आनी अशें वाटटा की गाडो हांगासर जे खंयचेर बांदले आनी गाडो म्हणटा अक्षरशा आनी हेजे चलना हेंचे एडमिनिस्ट्रेशन हे हितून गाडवांचो भर इतल्या मोठ्या प्रमाणान आहा न्हू कितें हेंकां जो पर्यंत हितूंतल्यान परत जोताक बांदून परत 10 वर्सां 15 वर्सां जोताक बांदिना भायर आनी घालिना भायर ते पूर्णपणे तांकां ते ट्रेन जाल्या की ना हे पर्यंत आमी तपासलो आनी तो पर्यंत हेंकां हांगासर ह्या हितून पंचायतीन एंट्रीच दिवपाची ना हेंकां